संजीवनी साखर कारखान्यात चोरयांचे सत्र चालूच असा. शुक्रारा राती तिसरे फावट चोरी झाली. चोरांनी स्टोर रूमातले हालींच नवीन हाडिल्ले सुमार 2-1 लाखांचे सामान उखल्ले. हाजे पयलीं 22 जुलयाक जाल्ले चोरयेत 2-1 लाखांचे, जाल्यार 31 जुलयाक जाल्ले चोरयेत लायटीचो कॉपर केबल चोरिल्लो. ताचें मोल सादारण 90,000 आशिल्लें. ही चोरी करतनाची सीसीटीव्ही फुटेजूय मेळिल्ली, मात चोर आजून पुलिसांच्या हाताक लागिल्ले ना. 15 दिसां भितर हांगा 3 चोऱ्यो जाल्ल्यो आसा. चोऱ्यो म्हळ्यार त्यो तिनूय मोठ्यो चोऱ्यो जाल्ल्यो आसा. आनी आयज राती 2 टके राती आमचो स्टोर कापून गेला. स्टोरान जवळ एक 4 ते 5 लाखाचें सामान भायर गेल्लें आसा. तर की हांव सरकारा कडेन मागता की हेजेर ताबडतोब लक्ष घालून हो चोर कोण आनी कित्याक लागून जाता हेजेर सारकी कडक कारवाय करून ताका चोराक बेगीन धरचो अशें हांव सरकारा कडेन मागता. आनी आमच्या एडमिनिस्ट्रेटर साहेबाकूय सांगता की हेजेर तेणी ताबडतोब एक्शन घेवन आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर आसा, सिक्युरिटी कॉन्ट्रॅक्टर आसा, ताका हांगा हाडचो आनी तेजे कितें डॅमेज जाल्यार ती तेजे कडल्यान फारीक करून घेवची. हांव एक कामगाराच्या वतीन साहेबा कडेन विनंती करता की सिक्युरिटीक लागून जाल्यार सिक्युरिटी जर आमचे सारकें आसलें जाल्यार हे चोरयो जावंक शकनासले. हांगा सिक्युरिटी हलगलपणां करता म्हणून हे चोरयो जाल्या. डावट म्हटल्यार आमी डावट असो कोणाचो घेवंक शकना. आतां सिक्युरिटी आसा म्हणटकूच आमकां चड डावट सिक्युरिटीचेर आसा. आनी ते अवघ्या आयज चोरी जाल्या ती 15 मिटराक सिक्युरिटी आसतना ती चोरी जाल्या. आमचे खरे स्टोराचे जे लॉक आसा ते 7 लिवराचे लॉक आसले गोदरेजचे, तेचे भायरसून कट करून तेंच्यांनी भितरलें सामान सरासरी 1,75,000चे सुमार येयल्लें आसा. अशें दिसून येता की ह्या कारखान्या फाटल्यान हे चोरक जर अशे लागलेले आसा जाल्यार आमी तेंचो राज सेक्रेटरी म्हणून एक दवरलेली आसली. आयच्या केसी प्रमाणे तो जो सेक्युरिटी एक आसलो तो फक्त 15 मिनटांनी थंयसून लावन वचलो. ताका कशें कळोंक ना आनी काय आमी सांगूंक शकना. पुलीस हेजेर काय चौकशी? पुलिसां कडेन आमी आतां सुद्दां गेल्लो. तेणी म्हटलें की आमी कंप्लेंट घेता, थंय सचिवालयान थंय गोंधळ आसा. काल म्हणून लागलो आमचे कला अकादमीक लागून थंय आमी तुमकां येवन पळयना. पयले केसी वखदार तांकां वचून हाडलेलें आनी तेन्ना तेंच्यांनी सगळें पंचनामो बी केल्लो. आनी पंचनाम्यान तेंच्यांनी फुडें काय करतले म्हटल्यार ते अधिवेशनाच्या हेका लागून 2-4 दीस रावन म्हणपाक लागले आनी आमी फुडें करतले कारवाय म्हणून. कारखान्याक सेक्युरिटी दिवपी सेक्युरिटी एजन्सीक मेमो काडला आनी तांची सेवा बंद केल्या. सद्याक फॅक्टरीच्या कामगारांचेरूच 3-4 दिसां खातीर सेक्युरिटीची जबाबदारी दिल्या. पुलिसांनी पंचनामो केला. फुडलो तपास चालू आसा. पुलीस सेक्युरिटी गार्डांची चवकशी करतात. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.